सरकारान आदल्यो हजारभर वेकन्सी स्क्रॅप केल्यात म्हूण एकार एक मिडिया रिपोर्ट येवंक लागिल्ल्यान मुख्यमंत्री पर्रीकरान खुलासो केलो। तो म्हणटा हातूंतल्यो 600 वेकन्सी वेगवेगळ्या खात्यांनी क्लियर जाल्यात। रिजल्ट क्लियर जावन ऑफर लेटराक गेल्ल्यांक भंय ना। ह्या फुडें प्रत्येक खात्यांत वेकन्सीचो नियाळ घेवन वर्साक एकूच फावट इंटरव्यू जातले। अंदू डिसेंबरांत पोस्ट येतले आनी 2019 सावन दर जानेराक पोस्ट डिक्लेअर जातले। Ultimately, I took a decision in which I made it very clear that on 22nd November, ज्या लोकांचे हे क्लियर जाला रिजल्ट्स, एक तरी रिजल्ट डिस्प्ले जाला किंवा ज्यांचे लेटर ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट गेल्या तांकां सगळ्यांक प्रोसेस कंटिन्यू करून क्लोज करा। इंस्ट्रक्शन्स आर इश्यूड टू डू दॅट। अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान अनेक जाणांची अपॉइंटमेंट जाल्यो, विमेन एंड चायल्ड डिपार्टमेंटान जाल्यो। आतां म्हाका दिसता टॅक्सटायल तातूंत कितें तरी जाल्ल्यो, ताकाय कितें थोडें ऑब्स्ट्रक्शन आशिल्लें, म्हणजे क्लॅरिफिकेशन आशिल्लें तेंय क्लियर केलां। 600 पोस्ट आउट ऑफ so called 1000 more or less which were in process have been cleared already. म्हाका दिसता 300-400 पोस्टान बहुतेक पोस्ट were at very initial stage except the fire service where exam was taken on the date of, but no results had been published or given on 22nd November. Henceforth, whenever post is advertised, we will try and see that it is at least process is completed within 6 months. कारण भुरग्यांक ते 2 वर्सां हुमकळायत दवरप हे बरोबर दिसना म्हाका। म्हयन्या भितर अनेक डिपार्टमेंटाचे क्लियर जातले। The mechanism is simple. Instead of moving it on the file, do it through committees of the concerned officers. They sit and work out the requirement. एकूच advertise वर्साक काडा. So timetable is very simple. This year it will start from December. Next year it will start from January. Next year म्हणजे 19. In the first 3 months, the department has to identify what are the vacancies available and what are the vacancies that are likely to be created up to December of that year. All vacancies will have to be advertised in one advertisement only. So one stroke advertise, so महीन्या भितर complete करा recruitment. I think that should reduce lot of anxiety of people and reduce lot of multiplicity. दक्षिण गोयचे ट्रकवाल्यांनी गोवा फाउंडेशनाच्या क्लाउड आल्वारिसाचो निषेध केलो। गोवा फाउंडेशन मायनिंग कॅपिंग वर्सुकी 20 मिलियन टनावेल्यान 12 मिलियन टन करचे म्हूण परत सुप्रीम कोर्टात गेला। 12 मिलियन टन म्हटल्यार ट्रकवाले बेकार पडटले। वेल्यान कॅपिंग 30 मिलियन टन करूंक जाय म्हूण ट्रकवाले मागतात। मात सध्या ट्रकवाल्यांनी 14 रुपया टन किलोमीटर रेटीक लागून मायनिंग ट्रान्सपोर्टूच बंद दवरला। काल पयर ते क्लाउड आल्वारिसान 12 मिलियन टन करचे अशें म्हणलें आसा। तेजेर आमगे सांगपा म्हणल्यार निशेध आसा, कित्याक 12 मिलियन जाल्यार 20 मिलियन जे आसले ते 20 मिलियन आसतनाच आमकां तें काम मेळना आसलेलें। आनी तें जर फाल्यां सकाळीं 12 मिलियन केलें आमकां जर ट्रक ते घेवन जर बसपाचें ना आनी विकचें पडटलें आमकां, आनी तेजेर कांयच आमकां फायदो जावपाचो ना। ते 20 मिलियन आसा तें जवळ जवळ 30 मिलियन जावचें, आनी तरीच कितें जाल्यार आमकां पांच पयशे मेळटले। आतां क्लाउड आल्वारिसान ते कॅपिंग 12 मिलियन टन करचें हेजेर हें केल्लें आसा, हाडलें आसा। पयलींच 20 मिलियन टनाचेर आमकां त्रास जाता आनी हे 12 केले जाल्यार आमची परिस्थिती कितें जातली। ट्रकवाले अजूनय 14 रुपया पर टन किलोमिटराचे रेटीचो तेम घेवन बसल्यात। रेट 14 रुपया पर टन पर किलोमीटर ही रेट आमची मागणी आसा। आनीक जो सावडेचो जो आमदार आसा त्या आमदारान जी रेट सांगलेली 14 रुपया ते प्रमाणे आमचो पाठिंबो जो आसा ते आमदारा आसा आनी त्याच्या फाटल्यान आमी आसा। तो जेन्ना जी रेट कितें करतलो आनी सांगतलो आमकां, तेजे नंतर ते आमकां कितें डिसिजन आसतलें।
आनी म्हाका सांगपाचें म्हळ्यार जवळ सगळी सावथ गोवा जितले ट्रक आसा ते सगळे ट्रकांक पात्रांवाक म्हाका सांगपाचें आसा तेणी जो पर्यंत आमकां रेट मेळना तो पर्यंत कोणीच ट्रक घेवन मायनीर वचनाय. जर एकल्यान कोणें मायनीर जर गेलें जाल्यार ते आमकां रेट मेळोंक शकना. ही रेट प्रत्येकाक मेळटली आनी जे कितले दीस तुका बंद पसून रावलो तेजो फायदो नेक्स्ट मुखार रेट मेळ्ळो जाल्यार आमकां जातलो. सावड्डेचो आमदार खंय ट्रकवाल्यां बरोबर. सगळ्यांचो डिमांड एक आसा की 14 रुपया आमकां मेळपाकूच जाय कमीत कमी, कारण आमकां कमी आनी परवडना. हो 14 रुपया पोरू आमकां अशेंच रेट दिता करून हे सेजावा कंपनी चालू केलें आनी मागीर रेटूय दिली ना. थंय VTS सिस्टमाक आमकां 8,000 रुपया हे भरपाचे, हे आमी कंपनी भरतले, लीज होल्डर भरतले म्हणून सांगिल्ले. ते लीज होल्डरान भरले ना. लास्ट अशें करून सगळ्यांक फटयले आनी काल पोरू आमी सामके लॉसान गेले. आमी खंयच्याच आतां MLA काल मेळूं ना. आमचो आमदार दीपक प्रभू काल आमी ताका मेळिल्ले तेन्ना ताणें एश्युरन्स अशें दिल्लें आसा की आपूण ठामपणे तुमच्या फाटल्यान आसा. प्रुडंटा खातीर मयूर नाईक. संजीवनी साखर कारखान्याचो क्रशिंग सीझन ह्या वर्सा 10 नोव्हेंबराक चालू जावये. फॅक्टरीच्या प्रशासकान मुख्य अभियंता रामचंद्र मानेक कामावेल्यान काडला. ताका लागून खंय मेंटेनन्स कामाक उशीर जालो आनी त्या कारणाक लागून सगळो प्रोसेस डिले जाला. दुसऱ्या वाटेन अधिकारी आनी मुख्य अभियंता मदीं कमिशनाक लागून वाद जाला आसुये असो शेतकारांक दुबाव. 45 वर्सांचो हो उजगांवचो संजीवनी साखर कारखानो. प्रॉफिट म्हणटा ते पळयल्यार वर्सांच जाली आनी तातूंत मॅनेजमेंट आनी कामगार ना जाल्यार शेतकारांचे कोफुसांव. हे खेप खंय असल्याच एका कोफुसांवाक लागून कारखान्याच्या मेंटेनन्साच्या कामाक मातसो उशीर जातलो. मेंटेनन्स वर्क जायत आयिल्लें आसा आनी जवळ जवळ म्हज्या एक्सपेक्टेशना प्रमाणे आमी कामगारांक बी कन्सल्ट करून हे करून केल्ल्या प्रमाणे जवळ 10 नोव्हेंबर पर्यंत जावंक शकता. फॅक्टरी एवरी इयर लॉसान आसा, म्हणजे एस्टिमेट करूंक ना तेजो, पूण एवरी इयर लॉसान आसा. दीस कंप्लेन म्हणजे कितें ताजें एक्चुअली रिजन म्हणजे नॉन परफॉर्मन्स. तर आमचो एक्चुअली मेंटेनन्स काम हे एक्चुअली ऑक्टोबराच्या लास्ट वीक पर्यंत जावंक जाय आशिल्लें. कित्याक तर बिकॉज ऑफ नॉन परफॉर्मन्स ऑफ चीफ इंजिनियर. ताका हांवें पयलीं शोकॉज नोटीस काडलेली ह्या बाबतींत. ते शोकॉज नोटिसेचे हांवें तरी आसून हांवें लायट हें घेतलें. हांवें एक्चुअली ताचो चार्ज काडून आमचो नवीन एडवायजर पळय अपॉयंट जाला ताका दिल्लो. म्हणून आमी मागीर ताका आपयलो. हांवें तेन्ना ताणें व्हडलें हें केलें, शो केलो हांवें. आनी म्हाका दिसता पिल्लो आशिल्लो कित्याक खूब हें करता एब्युजींग उलयता म्हणून हांवें ती पुलीस कंप्लेन केली आनी ताका अरेस्ट केलो. सो आतां कितें टर्मिनेट केला ताका आनी ताका आतां हांवें हें करून टर्मिनेट केलें. शेतकारांक मात कमिशनाच्या वादाचो दुबाव. ते म्हणटात सरकारान लक्ष घालचें, वादाक लागून तांकां त्रास जाता. ती आयज झगड्यामुळे फॅक्टरी लेट वयतली तेन्ना शेतकऱ्यांचें मोठें नुकसान जावपाचें आसा. कित्याक ही फॅक्टरीचो मेन घटक म्हणटा तो चीफ इंजिनियर आसा. तेणीन जर फॅक्टरी सारकी चलयली जायत जाल्यार हांगसर आमी ऊस जो आमी लायतात तो ऊस गाळप सगळें जातलें आनी फॅक्टरी फायद्यान हाडपाचो प्रश्न सगळो चीफ इंजिनियराचेर आसता. तेन्ना आयज एडमिनिस्ट्रेटर आनी चीफ इंजिनियर हेंचें कितें जालां तें आमी न्हू. तेंचें चड करून म्हाका दिसता भितर दोगांच्या भितर कोणाचें तरी कमिशनाचें कितें जालां आसतलें एकामेकाचें कोणाचें तरी. हें सामकें खरोखर आसतलें एक वेळ. तेजी दक्षता घेवन कालूच CMान म्हटलां की आपूण खंयच्याच भ्रश्टाचार करून दिवचे ना म्हणून. तेंच्याच खात्यान ही अशी गोश्ट जाता तेणी पुरेपूर चवकशी करून कोण दोशी आसा ताका कठोर शिक्षा दिवची अशें म्हणून हांव एक मागणी करता. आमी ऊस सगळो वेवस्थीत करता पूण आयज दुकरां जी भरल्या हितून उसान ती फॉरेस्टूय कोण पळयना, सरकारूय कोण आमकां कांय मदत करना. तेन्ना हो ऊस आमी केन्ना हाडून फॅक्टरीन दीन आमी सुट्टले अशें दिसता. कित्याक आमी हो ऊस लायता तो बँकेन थोडे शेतकरी सामके गरीब शेतकरी आसात थोडे बँकेन लोन काडटा. ते लोन पावसर सुद्दां तांकां न्हीद ना. आमी इंजिनियर रामचंद्र मानेक गाठपाचे यत्न केले मात तो मेळ्ळो ना. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. घेवया एक ब्रेक.